Join Stella Academy, Goa's best coaching for IIT, JEE and medical exam preparation. Best online learning experience only at Stella Online Courses. Call us now. आणि सेंटरान ते आमकां 18.5 कोटी आजपासून दिल्या ते आम्ही पास ऑन केल्या. आता सेंटरान जेन्ना दिता तेन्ना म्हणलें मिनिमम डिमांड चार्जीस जे जशे इंडस्ट्री जी आशिल्ली नॉर्मली कितें जाता की यूज करून आसतना करंट तांकां बिल केल्लें आसलें. ताका जर 100,000 युनिट जर तेणें आमकां प्रॉमिस केलें की आमी यूज करतले तेणी यूज केले फक्त 200 युनिट पूण आमी बिल करतना 1000 युनिट केले सो तांकां फायदो जातलो. सामान्य लोकांनी युनिट कंज्यूम केल्या. हे जे खंयचे तरी पार्टी भोंवता आनी सांगता की हे बिलां वाडोवन दिल्या. सरकारान आज पासून ₹1 युनिटाचे वाडोवना. कंज्यूम केल्लो पावर त्यांनी पे करपाक जाय. हे जे आनी कितें आतां 18.6 करोड दिल्यात ते सगळे पास ऑन केल्या प्लस आनी येवपाचे ते आमी लोकांक दितले. पूण कंज्यूम केल्ले पावराक ताका कशें रिबेट दिवंक शकता. युनिटाचेर 5 पैसे सुद्धा बिल वाडूंक ना. लोकांच्या मदीं संभ्रम क्रिएट करप आनी लोकांचे कन्फ्युजन करून राजकारण करप हो विरोधकांचो उद्देश आसा. वीज मंत्र्यान वीज बिलाचे फिक्स चार्जीसाचेर 50% सूट दिल्या उपरांत विरोधकांनी सोशल मिडियाचेर सरकाराक धुलो. गोवा फॉरवर्ड म्हणटा सरकारान गरिबांक वीज बिलांत कांय रुपयांचीच सूट दिल्या. 15 कोटी मूठभर श्रीमंतांचे भरीक. सर्वसाधारण मनशाक हे रिबेटीचो जो फायदो जाता तो ₹60 पर म्हयन्याचे 50% इंटू 2 मंथ्स ₹25 ते ₹60 हो फायदो. टोटल कन्झ्युमर्स गोंयांत लो टेन्शन आसात 6,75,000. एव्हरेज जर 45 रुपये जर धरले जाल्यार तांची वाट्या ₹3 कोटी येता. 3.3 crores टू बी एक्झॅक्ट. म्हणजे 3 कोटी तुम्ही सर्वसाधारण मनशाची हे गटाक एक वेगळो जो गट केला लो टेन्शन कन्झ्युमर म्हणून तांकां दितात. 18.3 crores उरिल्ले 15 कोटी तुम्ही कोणाक दितात तर हाय टेन्शन कन्झ्युमर. हाय टेन्शन कन्झ्युमर टोटल गोंया आसा 1268. म्हणजे हे सगळे व्हडली इंडस्ट्रीज 5 स्टार हॉटेल्स कॉर्पोरेट्स हे सगळे 1268 आसा. एव्हरेज एकट्या पडटा ₹1.25 लाख रिबेट. सो बारीक मनशाक ₹25 आणि व्हडले मनशाक ₹1.25 लाख रिबेट. काँग्रेस धरून एक्टिविस्टांनी सरकाराचे पॉवर बिल रिबेटीचो पंचनामा सुरू केलो. लॉकडावनात लोकांक बिलां मारल्यात हजारांची आनी रिबेट 50-100 रुपयांचे. करबड बोपशे म्हूण परत बोवाळ सुरू. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट.